लोक जेवन दादोशी जाल्या उपरांत रोखडेंच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून सिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेली तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. होडी भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी बोडावतालें, कित्याक परते वारें मारतालें. फांत्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सोंशी आयलो आनी तांकां दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाका. पेद्रून प्रतिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशीं हांव येवसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देंवून जेजू सोरशीं वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय तूं? आनी तो होड्यार चलता म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताच्या मुखार सोरपटून म्हणलें, कोरेपणीन देवाचो पूत तूं. आनी पेली तोडी पावतूच ते जेजानारेत गांवांत गेले. त्या गांवाचे मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडेन सांगूंक धाडलें. तेन्ना समेस्त वायटाकारांक ताचे सोंशी हाडली. ताच्या वस्तारांचे देगेर तरी हात लावूंक ती म्हणून ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायलो तितली सारकी बरी जाली.